हाली आमी एक 8-10 दीस जाले पयता पेपरांनी मिडियान सगळ्याक एक बातमी जाल्ल्या की गोंयचो मुखेलमंत्री आनी गोंयचो सरकार भ्रष्टाचारा विरुद्ध लढपाक आनी भ्रष्टाचारान जे कोण सांपडल्यात आमदार जावं राजकीय फुडारी तांचेर कारवाय करपाचो तांच्यांनी एक पावल उखल्लां आनी नेट दाखयता। हो भ्रष्टाचाराचो मुद्दो घेवन सरकार फुडें सरता ते प्रामाणीकपणान सरता काय कोणाक सोदूंक सरता ह्या विशीं सगळ्यांच्याच मनान जनतेच्या मनान दुबाव आसा। 2001 वर्सा ह्या बीजेपी सरकारान पावर स्कॅमान पावर सबसिडी स्कॅमान मनोहर पर्रीकारान त्या वेळार सीएम आसतना गोविंद गुदिन्होचेर क्रिकेट स्कॅम आशिल्ले टिकेट विक्री घोटाळो ते दयानंद नार्वेकाराचेर आनी सोमनाथ सुवारकराचेर गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेच्या संदर्भात केसी फायल केल्ल्यो तांकां अरेस्टूय केल्ले पूण ताचे नंतर लॉजिकल कन्क्लुजन कांयच जालें ना। काय कितें हो प्रश्न उपरासता। आमी आम आदमी पक्षातर्फे वाल्मिकी नायकान 15 सप्टेंबराक 2 वर्सां वास्को जॉर्ज हो जो सुप्रिटेंडंट आसा एसीबीचो अँटी करप्शन ब्युरोचो ताचे कडेन सीडीएम स्मिथ प्रकरणान कंप्लेंट फायल केल्या रिटर्न कंप्लेंट फायल केल्या विथ प्रूफ। हे सीडीएम स्मिथ प्रायमरी तुमकां खबर आसा वॉटर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट दितना एक $25,000 घोटाळो जाला। सरकारी अधिकाऱ्यांक तशेंच तेन्नाच्या मंत्र्याक पयशे दिल्या अशें अमेरिकेच्या जस्टीस डिपार्टमेंटान क्रिमिनल डिपार्टमेंट जो आसा क्रिमिनल डिव्हिजन जे आसा अमेरिकन जस्टीस डिपार्टमेंटाचें तांणी क्लियर ह्या बाबतीन सांगलेलें आसा बरोवन आसा तांच्या वेबसायटीचेरूय मेळटा की ही लांच दिल्या म्हणून। आमचे आता पर्रीकाराक आव्हान आसा जर तूं भ्रष्टाचारा विरुद्ध झगडटा जर राजकीय जे फुडारी आसा आमदार आसात तांचेर अंकुश दवरूंक सोदता जाल्यार सीडीएम स्मिथ प्रकरणान तुवें एंटी करप्शन ब्युरोक फ्री हँड दिवचो ताका फुडें वचपाक FIR करपाक मेकळीक दिवची आनी ह्या बाबतीन जे बाकीच्या हांचेर तूं कितें करता पळय एक्शनां तशी करची अशें